आता जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार धांवडावन आमचो जिणे अंतकार कृपेन केल्याय सत्कार तुझे स्थानान तुझी भुरगीं जाल्या पवित्रज्ञाच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांदे जाल्या पवित्र जावच्या तुझे लागीं सरल्या सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार धांवडावन आमचो जिणे अंतकार कृपेन केल्याय सत्कार तुझ्या नावान सत्संगी मेळटा तुझे हजीरपण भोगूंक पावता तुझी दया माया साकोंक सता तुझ्या बेसावान नंदन जाता सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार धांवडावन आमचो जिणे अंतकार कृपेन केल्याय सत्कार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचे न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सुम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी सुम्याचे वेदी बोवारी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती जेजू ख्रिस्त आमचो खरो विशेव आनी समाधान म्हणलो संदेश दिता जिणेच्या कश्टा वेळार आमी कंगाल जाता पूण आमकां रचलो देव सदां आमकां कश्ट अनवरांतलें राखून व्हरता आनी बुजोवन दिता जेजूक आमचे जिणेचो सांगाती करया आनी हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवया भाऊ भयणीनो भवत्यांचो एकतार आमी समेस्त हांगासर आसा हांगासर आसले मात्र न्ही आमच्या कुटुंबाचे सांदे जे घरांनी आसात जी पिडेस्त आसात जी कोण परगांवांत आसात जी कोण जिवंत आसात जी कोण मरण पावल्यांत आमी समेस्त एका कुटुंबाचे सांदे भावार्थ्यांचो एकतार सांगाता मेळोन जेजू क्रिस्ताचें बलिदान आमी भेटोवया हें बलिदान भेटोवंक आमकां साहिती कर आमच्या पातकांची दूख धरया हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भाग्योन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो मुजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्याका
तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाची शेळी तो संसाराची पाप काढताय आमची काकृत तो बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे पित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थया मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणावरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलाय तशें ससनाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन जकरीच्या पुस्तकांतलें वसाप सियोनाच्या दुवे व्हड उल्हास कर जेरुसलेमाच्या दुवे संतोशान बोब मार पळय तुजो राय तुजेशी येता तो नितीवंत आनी जैतेवंत तो खलतो आनी गडवार बसून येता गडवांच्या पोरार गडवाच्या तरुण पोरार बसून तो येता एफ्रायमाच्या दुवे एफ्रायमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाश करतलो झुजाचे दोणू तो मोडतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगटतलो ताचें साम्राज्य दर्यातावन दर्या पर्यंत आनी युफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतलें देवाचें उतार घे देवाचे उपकार देवा मोच्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता हांव तुका महिमा दिता देवा मोच्या राया सदां काळ तुजें नांव हांव वाखणटा दिसान दीस तुका हांव दिन वाजता आनी ससना तुज्या नांवाची स्तुती करता देवा मोच्या राया हांव तुजी
तुझी स्तुती गाता सदाकाळ तुझ्या नावाची ओडवी गाता सुमीन दयाळ आणि काकुळद सुस्निकायेन आणि प्रीती मोगान भरलो सुमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय कणवळायेन भरलो देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची ओडवी गाता दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी सर्व आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता मागोल्यांक तो नीट उबी करता देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची ओडवी गाता देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची ओडवी गाता आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तामसाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेत येल्यात. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तामसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्ही बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्ही. तितलेंच न्ही, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भावानो, आमी ऋणी पूण रक्तामसाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्ही. कित्याक रक्तामसा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतेल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तामसाच्या खोट्या करणांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेत येल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरा जय जय हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय हालेलुया 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 सर्वेस्पोरा जय जय हालेलुया. सदैव तूं बापा सर्ग संसाराच्या दनिया कित्याक सर्गींच्या राजाचे घोटू लनांक तुवें उघडल्या. सर्वेस्पोरा जय जय हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय हालेलुया 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 सर्वेस्पोरा जय जय हालेलुया. सर्वेस्पर
तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया जाणट्या आनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक खुशी वेल्ल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना या म्हजे सरशीन समेस तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजे जूं तुमच्या घे आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालच्या काळज आसो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जूं वावोंक सुलभ म्हजें वोजें हाळू देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त तें भोवमोगाचें न्हू देवाचें उतर आमच्या काळजा मनांनी रोंबोवंक शाश्वत दवरूंक आमकां मन आसा जाल्यार आयच्या सुवार्तेचीं 2 उतरां आमच्या काळजा मनांनी रोंबया जेजून उलयल्ल्या सर उतरां पैकी भोव सोबीत तीं येया म्हजे सरशीन समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो मनशा जिविताक कितें सकट जाय सक्कडी तांदूळ आसा मनीस कितें जर अपेक्षा करता तें सर्व थंयसर आसा भाऊ भयणीनो एका फिरगजेंत एक स्त्री आसली हेर सकट त्या स्त्री एक वायट सालीची स्त्री म्हणून आपयताले त्या स्त्रियेची जिणी तशीच आसली नैतीक जिणी ती जियेनातली ताची कारणां कितें तिका सकळीत आसलें सकळांच्या दोळ्यांनी ती एक अनैतीक स्त्री म्हणून नांव आसलें पूण ती स्त्री एक विशय कळनासतना करताली हर एका म्हयन्यांत फिरकजेंत कुमसारां दवरल्या वेळार ही स्त्री वचून कुमसार जाताली सुखय नासतना वेताली हर एक फावटी खंयच्याय म्हयन्यान नातल्यार पद्र्याबाग सोदून वचून कुमसार जाताली हर एका म्हयन्यांत ही स्त्री येता तिच्या जिणयेंत कांय बदलावण जायना लोक तिका नैतीक स्त्री म्हूण आपयता विगारान हें पळयलें आनी एक दीस कुमसाराक आयिल्ले कडेन तिका सांगलें इतले बटी तूं कुमसार जाताय कांय बरेंपण जायना तुज्या जिणयेंत आनी तूं कुमसाराक येनाका विगारान इल्ले रागानूच सांगलें कितले बटी आयल्यार तुजी जिणी बदलावण जायना तूं अनैतीकच जिणी जियेताय तूं येनाका त्या उपरांत ती स्त्री कुमसाराक आयली ना त्या याजकान त्या विगारान आपल्या वडिलाक हें घडीत सांगल्या वेळार तो वडील भोव चड रागार जालो तो रागार जालो आनी ह्या विगाराक 2 गोवजी केले तुवें भोव वायट करणी केली कित्याक म्हळ्यार सट्टांनी अनैतीक म्हूण आपोवच्या त्या स्त्रियेक आपणाचे पुरा कश्ट ह्या दबाव ह्या कितें सांगूंक एक वाट आसली ती तुवें बंद केली हेर कोणी तिचें आयकूंक तयार ना कित्याक हर एकलो तिचो फायदो उठयताले मात्र पूण तिका सांगूंक एक सुवात आसली
तिका सांगूंक एक व्यक्ती आसलो याजक, पूण ताच्या जाग्यार आसचो जेजू क्रिस्त. ती एक वाट तुवें बंद करना, त्या स्त्रियेची जिणी तुवें हेमकोणा भाशेन केली. भाव भयणीनो, आमकां कोणायकी आमची समर्थ, आमचो धर्म आमी कितें पाळटा तें समजूंक खरेपणी मन आसल्यार आज आसात उतरां जेजू क्रिस्ताची. येया म्हजे सरशेन समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. भाव भयणीनो, समर्थ म्हळ्यार इस. कोणी मर्जेन समर्थ पाळिना, कोणी खंयच्या दबावाक लागून समर्थ पाळिना. म्हाका ह्या हरी एकल्याक म्हजे इतल्याक म्हजेस्तकी जीव म्हाका कश्ट मारतात, त्या देखून म्हाका समर्थतेचो आदार जाय, त्या देखून म्हाका जेजूचो आदार जाय, त्या देखून म्हाका जेजूचो देवाचो आदार जाय. म्हजें वजें ताचेर खाली करूंक म्हाका मन आसा आनी ही जावन आसा समर्थ. जेजून हें सांगूंक कारण आसा. आमी जाणाव तर जेजूच्या काळार सुवार्ता सांगता तो लोक गवळीनांतल्या शेळयां बरी शिंपटन गेल्ले आनी तांकां पळोवन जेजूक बिरमत दिसली. ते कित्याक गवळीनांतल्या बकऱ्यां बरी शिंपटन गेल्ले? कित्याक जुदेव धर्म त्या काळाचो जुदेव धर्म तसो आसलो. जुदेव समर्थ अशी आसली, 100 रुली रेगरो आसल्यो आनी त्यो रुली रेगरो पाळचेच एक व्हडली समर्थ जावन आसली. हर एका घडये तुवें ही रूल म्हटली, ही रेग्र म्हटली, हे नियम म्हटले, हो उपादेश म्हटलोय, हेंच आसलें. साबताच्या दिसा कितली मेटां तूं सरलोय, एक मेट चड जालें तुजें पाताक जालें. उपासाच्या वेळार 4 पावटी सिंपी गिळ्ळी, तुजें पाताक जालें. तुवें साबताच्या दिसा 1 kg जडाई वजन ववयतें, तुवें 1.5 kg ववयलें, पाताक जालें. भाव भयणीनो, असल्या वजें वोवूंच्या परिगतेंत तो लोक आसलो आनी लोक एका रितीर समर्थ पाळिनातलो, बदलाक खाली रुली रेग्रो नियमां पाळटालो. आनी ह्या एका पाठतळार जेजू सांगता, तुमी समेस्त कश्टांतल्यान असल्या परिस्थितींत आसच्या लोकान कश्टां नासतना आनी कितें करचें? आनी तुमी वजन वयतल्यान रुली रेगरांच्यो वजन तुमचे वयर आसा, तुमी सकडी दणसोन गेल्यात आनी लोक भोंवतणी थंयसर आसलो. ताचे पयलींची उतरां जेजूची वर्ता बरयत, बाबा तुवें ह्यो संगती बुदवंतांत लिपयल्याय आनी ल्हानांक उगडल्याय. बुदवंत कोण? फारिजेव. बुदवंत शिकपी ग्रेस्त आनी व्हडले याजक आनी महायाजक. बुदवंत शिकपी कोणीय जेजू सरशीन आयले ना ताका आयकोंक. आयले कोण? कश्टांत आसले, वजन वावोवचे, दुखांत आसले. हो पापाचो लोक आयलो आनी ही देवाची जाणवाय जेजू ताका अर्गां दिता. साद्या लोकांक ही जाणवाय आयकोंक, जिणयेंत ती कार्यगत करूंक तुवें फावो केला, त्या देखून देवा तुका अर्गां. भाव भयणीनो, जेजून सकयल दवरचें, या उणें करचें, हाळू करचें. वजन त्या काळार तितलें आसलें, तर आयच्या काळार कसलें वजन? जशें हांवें सांगलें, हरी एकल्या आमच्या खांदार वजें आसा, वजन आसा, वेगवेगळी वजनां. कोणाक पयशां विशयांत, कोणाक संबंदा विशयांत, आनी कोणाक पिडेशिरे विशयांत, आनी कोणाक नश्टा विशयांत, आनी कोणाक सलवणे विशयांत. कसली कसली वोजी आमच्या खांदार आसात. भाव भयणीन, आमी हरी एकलो, हांव आनी तुमी हांगासर आयले, हांव फकत आमच्या खांदार आसलें वजें हाळू करचे खातीर.
आनी जेजुआज सांगता म्हजे सरशीन येया हांव तें हाळू करता कित्याक म्हजें जूं मस्त हाळू जूं आमकां कळीत आसा मलगड्यांक भुरग्यांक आज जूं म्हळ्यार कितें कळचें ना कोसतना रेड्यांच्या ह्या पाड्यांच्या कांदार दितात जूं आनी एका पाड्याच्या कांदार दिनात एका जोड्याच्या कांदार दिवचे 2 रेड्यांच्या या 2 पाड्यांच्या आनी हांगासर स्पश्ट आमकां कळोन येता कितें आमचें वोजें आसा कितलें बारादीक जूं आसा ताका खांद पयलें जेजू दिता उपरांतलें आमचें संगी जेजू तें वोजें वोवयता म्हणली स्पश्ट उतरां हांगासर जेजू आमकां दिता तर आमचें वोजें सर्व ताचेर आमी खाली करया अनलोड ऑल युअर वरीज अनटू द लॉर्ड बायबल म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमचें वोजें सक्कड देवाचेर खाली करा म्हजें जूं हाळू कसलें तें जूं जेजून दिवचें जूं तें पवित्र पुस्तकाची मोलां ह्या संवसाराची नियमां रेग्रो आनी संगती न्ही सत बोगसाणें सोडदोडो मोग दयाळाय हें जावन आसा जेजून दिवचें वोजें ह्या जेजूचें दिवचें तें जूं तें भोव हाळू कोण जेजूचेर पातयेणी दवरता कोण ताका ताचो पाटलाव करता ताका हरी एकल्याक हें हाळू जूं मेळटा आमी तयार आसाव की हे आमच्या कांदार घेवंक आमी हेर जूं ह्या हेर वोजें आमचेर घेवन कश्टो नासाव तें जेजूचेर सोडया जेजूची सुवार्थेची मोलां म्हूण आसात तें जूं आमच्या कांदार घेवया आनी जेजू संगी आमी समकोवया भाव भयणीनो हे एक्सचेंज आमी करीजे ही बदलावण आमी करीजे जरी तरी म्हजें गुलामपण म्हजें वोजें म्हजें बारादीक गजाल म्हाका सोडूंक मोन ना तर जेजू कितेंच करूंक शकना तें सक्कडी सोडया जेजून दिवचें सुवार्थेची मोलां आमी घेवया भाव भयणीनो थोडे फावटी आमी कितलें वोजें वोवून आसाव एक विशय जो म्हज्या अनुभोगाक आयिल्लो आमी ल्हानपणांतावन आतां मसूर केल्ल्या पातकांचें वोजें आमी वोवून आसाव सबार फावटी कुमसारान आमकां आयकूंक मेळटा पाताक ती स्त्री या दादलो 70-80 वर्सांचो दादलो स्त्री 8 वर्सां आसतना केल्ल्या पातकां खातीर आतां दूख भोगता आतां कुमसारान सांगता भाव भयणीनो पातकांचें वोजें आमी वोवयता जेजूचें बोगसाणें देवाचें बोगसाणें कितें म्हूण आमकां कळीत ना जेजून दिवचें तें जूं या तें वोजें असलें जावन आसा देवाचें बोगसाणें असलें जावन आसा कसलें देव बक्षिता आनी विसर्न सोडटा जशें एका बोर्डाचेर आमी चॉकांत बरयलां एक डस्टर काणकोन तें पुसून सोडटा उपरांत त्या बोर्डाचेर कांयच उरना देवाक उडास ना जाल्यार आमकां कित्याक उडास 8 वर्सांचेर केल्ल्या पातकाक आज येवन कुमसारान सांगून हांवें बोगसाणें मागचें एका रितीर आमी दाखयता देवा तुजेर म्हाका पातयेणी ना तुवें बक्षिलां इंगी म्हूण गोत्तू ना परत्यान हांव सांगता भाव भयणीन असलें वोजें आमचे पैकी साबार जाण वोवयतात तें वोजें खाली करया देवान बक्षिलां आनी तो विसरला देवाक गरजेचें कितें फाटल्यान या आदीं जालां म्हणलें न्ही कितें मुखार फाल्यां आज जावन तूं कितें करताय मुखली जिणी गरजेची फाटली जिणी गरजेची न्ही तर देवाक गरजेची नाय जाल्यार आमी कित्याक तें वोजें वोवोन येता आनी कश्टांत हांव जिणयेंत तें वोजें सर्व आमी सोडया देवाच्या बरेपणाचेर पातयेया निमाणें मोगाळ भाव भयणीनो समर्थ एक वोजें न्हय आमी आमच्या स्वातंत्र्यान स्वखुशेन वळखून घेतल्या मानून घेतल्या स्विकार केल्या ती समर्थ वोजें न्ही केदळा तें वोजें जाता ते दळा देवाचो मोग म्हणजे ते ना म्हूण जालें खंयचें म्हाका वोजें दिसपडटें मागणें करचें वोजें आयतारा मिसा घेवचें वोजें कुमसार जावचें वोजें या म्हजे फिरकजेंत म्हजी चटवटिका करचें वोजें जरी तरी म्हाका वोजें म्हूण भोगता तर हांव म्हजो संबंद देवा लागीं म्हजो संबंद पेल्या लागीं कसो आसा समर्थ हांव पाळटांगी म्हणलें सवाल आमचेर आमी घालीचें पडटा तेच बरी
पवित्र सभे कुशीन ह्या अधिकारीत हांव ह्या जगात हांव पवित्र सभेच्या वडिलांत हांव लोकांचेर समर्थ एक वजा बरी तापल्या गे हे चिंतून पळयचें पडटा. तुम्ही खरे क्रिस्तांव जाय जाल्यार अशें पुरा करीचे, तूं खरो फिरगसगार जाय जाल्यार अशें पुरा करीचे. साबार जाणांक असलें वजें पळोवंक तांकां ना, समर्थी थंय निरासक्त दाखयतात आनी ही गरजेत हांव पयस सरतात. दोनीय जावन नजो मोगाळ भावा भयणीनो, जें कितें आमी पाळटा ती समर्थ आमकां वजें जावंक नजो, तें आमी हेरांचेर वजें जावन तापूंक नजो. समर्थ पाळची एक संतोश जावन आसा, एक आनंद जावन आसा, एक दादोसकाय जावन आसा, एक अपुरबायेचो विशय. हे केदाळास आमकां वजें जावंक नजो. तर कसलेंय वजें आसा जाल्यार काण्णडोवया वजें जेजूचें हाळू आसचें. जू आमी घेवया, ताची मोलां आमी घेवया, ताचो मोग बोगसाणें सोडदोड आमी घेवया. आनी आमकां जेजून सांगलें आसा तें तुवें साद्यांक नेणाऱ्यांक आनी साद्या लोकांक तुवें दिल्या ती जाणवाय. आमकां ही जाणवाय लाभल्या. कितें आमकां गरज आसा, कसलें वजें तें जेजूचें हाळू आसचें तें आमकां गरज आसा. आमी वळखून घेवया, मानून घेवया, स्विकार करया आनी समर्थ केदळास कोणाकय वजें करच्या संगतीक आमी वेचे न्हय. समर्थ दादोसकायेची संतोशाची जावं आमी पाळया, हेरांकय पाळूंक शिकया. ह्या मुखांतर जेजून सांगल्ली उतरां ती आमचे थंय सत जातली. येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो वजन वावयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. ह्या युकरिस्ता मुखांतर तस आमकां विशेव दिता. ताचे सरशीन या, ताचे तावन हें बरेंपण आमी स्विकार करया. उबी रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी करया. सतमंता देवाक सपरिवार बापा सर्ग आनी पृथ्वी विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो, आमकां मरियेंत जल्मालो, पोंस पिलाता ताणें सोंसले, ताका क्रुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सपरिवार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबे करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचे जिवंतपण, ससणाची जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, जेजू आमकां पळयता येया. तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. ताचो तो विशेव घेवंक आमी फुडें सरया. ताचे तावन सर्व आमच्यो गरजो आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवी सभेच्या सर पाप साहेबाक, सर गवळ्यांक, येजाक आनी धर्मिकांक मिसांव वावरान उर्बेस कर आनी तांचे मिसांव तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी कुटुंबाचे उदरगते पासून विविध योजना मांडून हाडूंक आनी ती जारी करच्या दिशेन लोकांक तांकां आपलो पाठिंबो दिवन कुरपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या दादल्या स्त्रिये मदें मोग आनी समजणी दिसान दीस सोडून दी. तांणी एका खालसा मनाची जावन एकामेका बक्षून दिवंक तशेंच आत्मीक बरेपणा पासून वावरूंक कुरपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या मालगड्यांक आनी पिडेस्तांक आमी मान आनी गौरव दिवंक तांचे उतार आयकून खालतेपणान जियोंक शिकय. तांची बऱ्या तरान जतन घेवंक उदार मोन दी. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी दिसपडते मागण्याचो महत्व समजून पवित्र आत्म्याचें बळ दी. युवा जाणांनी कुटुंबाच्या मागण्यान वांटेली जावं आनी कुटुंबान तशेंच पिरगजेन मागण्याच्या विविध आचरण्यांनी वांटो घेवंक तुजे तावन बळ जोडूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकोरिसाच्या मेसा बावारी जमलेल्या आमी सर्वांनी जिणेच्या कश्टा वेळार कांगाल जायनासतना सदांच तुज्या पुता जेजूक
आमच्या जिनेसो सांगातीकन जियो कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मागे आमी देवा करगानिवी आमकां बरो पावस दिल्ले खातीर ताचे संगता ह्या पावसा निमती सबार लोक कश्टोन आसा आवर येवन गरदार तांणी होगडायला तांकां सर्वांक देव आदार दिवन दी आनी मनशापणान आमकांय तांकां कुमो करूंक तो आदार दिवन दी. ही सर्व मागणी आमी करता त्या क्रिस्त आमच्या आस्म्या मार्फत. आमेन. आमी तुझे वेदी लागी बापा बेटोच्या काणी पातकी आमी पण भुरगी तुझी बापा स्वीकार करी काणी. गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची उंडो आनी वायन हाडायल्या बापा गे म्हूण परता. बापा तुझी सावकत रेखता. भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सरपत वेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या नावाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सुख जोडच्याक आमचें प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं चडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचे आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच ओ सर्गी तुकाच
तुकाचे ओ सगळी तुकाचे बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडूनय देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण ससूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या आवडा सा करा Bawarta so good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन साला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सौंड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या तुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पॉल आमच्या गोडे बापा सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्ता तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता प्रत्येक तरान देवाच्या इश्टार आशिर्वादा सगळ्या तुज्या भुरग्या वयर विस्तारय ओंकार मेरे देवाचे मागीर संगती भगयान देव आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर अस्सी सो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बराबर सश्टाचे सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी माय म्हाका आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजून शिकयल्लें आमच्या बापाचें मागणें देव आमच्या बापा म्हण उलोवंक आमकां बळ करता आनी आमकां अवकाश दिता तर आमी सक्कड वावरतनसो एकठार मानून घेवन आमच्या बापाक उलो मारया आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त कायम कांदी सर्गींचे भागने आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दीस घालन तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय
ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाऊ भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे. आमका शांती दे. आमचे सर्व वजें ताचे थंय खाली करूंक आपयता तो सुमी जेजू क्रिस्त ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना पूण तुज्या उगडान म्हाका भलायकी मेळटली. जीवितासो उजवाड संसारासो सोमेचेसो मोसो दैविक कानान पोसो आत्मिक तान बागोसो एक मात्रास्रो मोसो. जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवित म्हाका. जेसू क्रिस्ताक या दयेन तूं पाव म्हाका. जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवित म्हाका. जेसू क्रिस्ताक या दयेन तो पाव म्हाका. करेन सत्करी वाट करेन जिवीत आमचे करे मीठ पृथ्वीचे. पुनर्जीवन पणकी आमच्या भरवशाचे देणे क्रिस्रायाचे. जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवित म्हाका. जेसू क्रिस्ताक या दयेन तो पाव म्हाका. जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवित म्हाका. जेसू क्रिस्ताक या दयेन तो पाव म्हाका.
दाविदाच्या पुता इस्रायेलीच्या राया जेजू नजरेना देव बाळा मोरयेच्या इष्टा तूं पात्याच्या तुझे बेजियेना जेसू गोळ्या वया दितो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेसू गोळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका ओंडो जिविताचो उजवाड संवसाराचो सोमी जेसू म्हजो दैविकानान बसो आत्मिकान मागोवचो एक मात्र स्रोत म्हजो प्रार्थुया बापा हे देवत्या देणी आनी तुवें आमकां बरलाय ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखणू हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे ओळखकार सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता उजवाड तुजो पांकय म्हजेर आता सता वाटेन मेटा काडूंक वेता सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता दिलाय खबर देनी तुवें म्हाका भेटोवन दिता म्हजें जीवन तुका सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपेन नेवरोंका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.